मुळगांव ग्रामपंचायत आशिल्लें आनी त्या हातून बरेच मुद्दे गाजले आनी ह्या हातून ग्रामपंचायतीन आज कसले विशय येयले? विषय म्हणजे एक ग्रावंडाचो विशय येयलो, मुळगांव ग्रावंडाचो मायनिंगेचो इश्यू येयलो आणि आमचे पर्सनल स्टाफ घेतला पंचायतीन त्याच्या बद्दल मातसो इश्यू येयलो. सविस्तर मुद्दे कळटले. सविस्तर म्हणजे मायनिंग बद्दल जे बफर झोन आम्ही मागलोलो RP 2021 या प्लॅना प्रमाणे आमकां डिमार्केशन जाय आसले ते आम्ही ऑलरेडी तांकां लेटरां पावयलेली आसा, पण तेचे बाबतीन तेंच्यांनी आमचे कडेन कसलेच हे करपाक कन्सल्ट करूंक ना तेंच्यांनी आमकां. आमी तांकां लेटरां धाडीत आहा आनी ते दवरीत आसा, पूण तेच्या हितूनसून तेंच्यांनी आमकां कांयच अशें पॉझिटिव्ह रिजल्ट असो अजून दिवंक ना. पण शेताचे बाबतीन तेंच्यांनी निकतो कितें स्टार्ट केला अशें हांवें आतांच आयकलें कमिटी कडसून की तेंच्यांनी स्टार्ट केला पयशे तेंचे कॉम्पेन्सेशन दिवपाक अशें हांवें आयकलां. ग्रावंडाचो विशय एक येयलो तो ग्रावंडाचो विशय म्हणजे ग्रावंडाचे आतां सध्या 64 लाखाचे 64 क्वेरी काढल्या. क्वेरी 5 पॉइंट क्वेरी काढल्या तेंच्यांनी आमच्यो कन्सल्टंटाच्यो. सो ते कन्सल्टंटान क्वेरीज आमच्यो क्लियर केलेल्यो आसा आणि फायल फुडें DOPन अमरीश JE कडेन फॉरवर्ड केलेली आसा. काल पयरूच येवन तेणे आमकां सांगलेलें आसा आणि आमकां एक कॉपी हाडून दिलेली आसा विथ प्लॅन ग्रावंडाचो. सो आता अमरीश सरा कडेन आमी फॉलोअप घेवन फुडें प्रोसेस सुरू करतली. ग्रावंडाक लागून कितके पयशे सँक्शन जाल्ले? 3 कोटी. दीन. तिसरो मुद्दो RMC प्लांटाचो जाल्लो तो कितें? RMC प्लांटाचो म्हणल्यार RMC प्लांटाक आमी कॅनल रिपेर लागून तो RMC प्लांट घातलेलो आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो परमनंट न्हू, तो टेम्पररी प्लांट. तो ते आपले काम झाले तेंच्यानी टाइम पिरियड घालून दिलेलो आसा. तो आपले टाइम जाले वर्सां जितली आसा तितली कंप्लीट केली काय ते आपले काम कंप्लीट करून ते वयतले असो त्यांचो प्लॅन आसा. आणि स्टार्टिंग तांकां आमी NOC दिल्ली ती आमी रिवोक केली, कारण तेंच्यांनी आमकां सगळे प्रोसेस हाडून दिवंक नासले डॉक्युमेंट्स जे लिगल आसता ते. पण आता तेंच्यांनी आमकां जे डॉक्युमेंट्स कितें लागता TCPचो प्लॅन, झोनिंग प्लॅन सगळे कितें कितें आसा तितले आमकां तेणी हाडून दिल्या. त्या कारणान आमी 7 मेंबरांनी डिसिजन घेवन हेचेर डिसिजन घेतले की आमी तांकां NOC दिवपाची, म्हणून आमी तांकां NOC काम स्टार्ट करपाक दिलेली आसा, प्रोविजनल NOC. RMC कन्स्ट्रक्शनाक आमी ह्यान पयलीं ओपोज केल्लो, तेजी NOC रिवोक केल्ली. रिवोक करून ते आमी स्क्रॅप करपाचो ठरयल्लो. तेज्या उपरांत तेणी आमी सांगलेलें की तो स्क्रॅप जाल्या उपरांत जर परत येत तो जाल्यार एक ग्रामसभेक तेजी सगळे डॉक्युमेंट आहा ते प्रोड्यूस करया आनी लेट्स सगळे डिसायड करुया की बाबा आमकां जाय की नाका. तो RMC प्लांटाक लागून खुबशी सामकी हानिकारक आसा, कारण आतां तो पावसान कांय कळना. आतां तेंच्यांनी सगळे ते सेटअप बसयल्लो आसा आनी तेजी जो धुल्लो आसा तेजी जी कस जो आसा तो 2-3 वॉर्डांक इफेक्ट करतलो. सो आमी परत सगळे लोकांनी ग्रामस्थांनी ताका ओपोज केला आनी तो नाकाच म्हणून ठरयल्लो आसा. परत आमच्या सरपंचाक आमी एक सांगलां की सरपंचानूय आमकां एश्युरन्स केला की तो जावचो ना आनी 15 दीस दिल्लेले आसा. सपोज जर स्टार्ट जाला जाल्यार सरपंच आमची इवन बॉडी आसा ती तेजेर एक्शन घेतली, पुलीस कंप्लेंट करतली. सेकंड थिंग आमचो ग्रावंडाक लागून जो विशय आसा की गेली 15-20 वर्सां पडलेलो आसा. आमच्या कुंडातीन ताका ऑलरेडी 5-6 वर्सां पयलीं सगळे प्रोसिजर करून NOC हँडओवर करून पंचायतीक दिल्ले. तरी पण आयज फाल्यां करून बेस्ट रिटेनिंग वॉल आनी तेजेर एक हे प्लेन आसा तेका लागून आतां 3 कोटी सँक्शन जाले अशें म्हणटात, पण अजून कांय ना. आतां आमी फुडल्या संडे कन्सल्टंटाक आपयला आनी तेज्या बरोबर सगळ्या भुरग्यांची मिटींग दवरलेली आसा आनी ती मिटींग 2:30 जातली संडे. तेज्या उपरांत कितें आसा तो विशय आमी फुडें मांडटले. मुळगांव पंचायतीची ग्रामसभा आसली आनी आमच्या ग्रामसभेक आमी मेन इश्यू आसलो आमचो तो वेदांता मायनिंगेन जी आमची घरां देवळां आनी लिजांची जागा गेल्या ती जागा आमी पयलीं लिजाच्या भायर काडूंक जाय. हेच्या खातीर आमी एक आतां डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मिटींग मागल्या. हेच्या पयलीं आमी तो इश्यू मांडलेलो, पण तेजेर कांयच एक्शन जावंक ना. सगळी जी आमची जी इश्यू आहा ते पेंडींग आसा. मेन इश्यू आमचो जो लिजांसून जी घरां देवूळ आनी जी जागा आसा ती भायर काडपा खातीर परती आमी एक मिटींग मागल्या. तशेंच आमच्या मुळगांव
मुळगांवांनी एक इल्लिगल RMC प्लांट जाता. आम्ही ग्रामसभेक ओपोज केल्लो तरी आसतना पंचायतीन ताका NOC दिली की तो सुरू करचो म्हणून आनी तेजें काम सुरू आसा. ते इशू मातसो आयज उखलून धरलो ग्रामस्थांनी आनी तेजेर आमकां सरपंचान आन्सर दिला की ते आमी रिवोक करतले आनी तो प्लांट आसा तो डिमोलिश करूंक वयतले. आमी नाल्यार तांकां अशें सांगलां की जर डिमोलिश जायना जाल्यार त्या ओनराचेर कंप्लेंट घाला, फायल कंप्लेंट करा आनी खंयच्याय तरेन तो प्लांट म्हणटा तो आमकां बंद जाल्लो जाय. कित्याक आमकां लोकांचें हित चिंतपाक जाय. तो एक इशू आहलो आयज. आनी मेन इशू म्हणजे आयज भुरगे आमचे ग्रावंडा खातीर 20 वर्सां आमी झगडटा ग्रावंडा खातीर. आयज मुळगांव कुंडादीन जागा दिल्ली आसा पण आयज पंचायत तो ग्रावंड बांदूंक ग्रावंड बांदपाक इनिशिएटीव घेयना म्हणून आयज त्या इशूचेर सगळे भुरगे आमचे यूथ जे आसा ते सगळे येयल्ले आनी तेंच्यांनी हो इशू मांडलो आनी तांकां फुडल्या संडे आर्किटेक्चराक आफोवन तेजेर कितें तरी सोल्युशन काडचें अशें तांकां आमी सांगलेलें आसा. RMC प्लांट कोणा कडेन कोण बांदता? RMC प्लांट हो वार्ड नंबर 1 तेजें काम सुरू आसा. कोण कंपनी कोण? बागवाड्यान तो बाकिया कन्स्ट्रक्शन म्हणून कितें तरी अशें नांव आसा तेजेर तो एक्झॅक्टली खबर ना पण बाकिया कन्स्ट्रक्शन म्हणून फायल येयल्ली आसा अशें ते सांगा. तेजेर आमी ऑब्जेक्शन घेतलं, ग्रामसभेन ऑब्जेक्शन घेतलेलें आसा. आनी ग्रावंडाक लागून कितके पेमेंट येयला? ग्रावंडा खातीर दीन दयाळ हेच्या 3 कोटी आमकां सँक्शन जाले अशें म्हणटा पण अजून पर्यंत एकाउंटार येवंक ना. प्लान फूल रेडी आसा आनी तो प्लान डिस्कस करपाक आमी आयज संडे आर्किटेक्चराक आपयल्लो आहा. त्याच्या वांगडा डिस्कस करून फुडली आमी योजना मांडटले.